प्रितीच्या भावभयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 16वा विसवोर बोड 19 ते 31 पर्यंत. Luke chapter 16 verses 19 to 31. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. कोण एक क्रेस्त मनीस आसलो. तो तांबडी आनी नाजूक सोणी वस्त्र न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा बोरी बोरी जेवणां करून दादोशीक येतालो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलो चोवनांनी बरोवन ताच्या दारवट्याशी पडून आसतालो. ग्रेस्ताच्या मेजा वेलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी देखून येवन ताची चोवणां लेवतालीं. मागीर एक दीस तो भिकारी मेलो. मागीर एक दीस तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका आब्रामाच्या गोपान व्हरून दवरलो. तो ग्रेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. हेमकोणांत आटे बिटे बुकता आसतना ताणें आपले दोळे उबारून आब्रामाक आनी ताच्या कुशीक आसलेल्या लाजाराक पयस देखले आनी होशी बोब मारली. आब्राम बापा, म्हजे चुरचुरे कोर आनी आपल्या बोटाची थेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थोंड करून लाजाराक धाड, कित्याक हे उज्यान हांव भारी वळवळटां. आनी आब्रामान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितान जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कोर. म्हणटोच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगातान तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना न्हय म्हूण थंयतान हांगा येवंकूय जायना. कित्याक आमच्या आनी तुमच्या मदें मोठ्ठें व्हडलें पाताळ तिरायल्लें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुज्या लागीं प्रार्थून मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात. तेय हे व्हडवणेच्या सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिटकावचें. पूण आब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोइसेस आनी प्रवादी आसात, तांचें ताणें आयकुचें. पूण ताणें परतून म्हणलें, तशें न्हय आब्राम बापा, मेल्ल्यांतलो कोणूय तांच्याशी वचत जाल्यार ते जिवीत मोन बदलतले. शेखी आब्रामान ताका सांगलें, मोइसेसाचें आनी प्रवाद्यांचें ते आयकोनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवोन जाल्यार लेगून तांच्या मोनान सोत रिगचें ना. प्रितीच्या भावभयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता ही खबर ही जी वोपार जेजू घालता एका गिरेस्त मनशाची आनी लाजराची. आनी परतून ती आमकां सजमणीन दिवपाची गरज ना, कित्याक आयच्या शिवर्तमान आमी पळयता की गिरेस्त मनीस आनी लाजार जे ह्या संवसारान आसले ते मरण वेतात. आनी मेल्या उपरांत भाव भयणीनो कितें घडटा? गिरेस्त मनीस इफेर्नान वेता, लाजरस आब्रामाच्या गोपान वेता. आनी कितें घडटा? गिरेस्त मनीस ताका पळोवंक जाता की लाजार आब्रामाच्या गोपान हा, तो बरे भाशेन हा, तो ताका वळखता आनी पळयता की आब्रामाच्या गोपान हो जो भिकारी आसलो तो आतां एकदम खुशाल हा, शांतीन हा, धादोशी हा. पूण तो थंयसर वळवळटा एका भाशेन इफेर्नान. आनी भाव भयणीनो ताका जाय आतां लाजार थंयसर येवन ताका ताचे जिबेर थोडें उदक घालें. पळय भाव भयणीनो, जो मनीस संवसारान इतलो घमंडी आसलो, इतलो आपलें बरें जिवीत जियेतालो, मेले उपरांत ताका आजून ताका लाजार जाय एक आपलो एक सेवक कहो ताका आपलें उदक दिवपाक. इतले मनशाचें मन बदलना, कित्याक तो संवसारान ताणें केन्नाच देवाक मानूंक नासलो, ताणें केन्नाच देवाचो मोग आपणाक नासलो. तो आतां देवाच्या मोगान नासलो आनी आतां तो मेल्या उपरांत तो केन्ना स्वर्गार पावचो नासलो म्हणून तो आतां इफेर्नान गेलो. आनी भाव भयणीनो, लाजारान कितें केलें? लाजारान कांय वायट करूंक ना. तो गरीब मनीस आसलो. जेन्ना ह्या संवसारान गिरेस्त मनशा कडेन कितें बरें करूंक जातालें तें करूंक ना ताणें. ताणें पळयलो की लाजार थंयसर भुकेल्लो ताच्या दारा कडेन आहा, पूण तो केन्नाच ताका कांय बरें दिनासलो. आनी भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी फकत ह्या गिरेस्त मनशाची आनी लाजाराची खबर करिना, पूण आयज आमी नियाळ करता ह्या देवाच्या मोगाची. आयज आमी 2000 वर्सां जावन
ही जेन्ना ही शिवर्तमान आमी आयकता आमकां कितें सजमणी मेळटा कितें शिकवण मेळटा. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचो मोग आपणायता, कित्याक जेजू आमचे पासून खुरसार मेलो, ताणें आमचे सगळे कोश्ट भोगले, सगळी पिडा, आमचे आमचे शिराप, आमचे सगळे नाकारपण, लॉज, आमची सगळी पातकां घेतली. आतां भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, आमी आतां आमचो आत्मो जेजूचो आत्मो एक जाता. आतां देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्मो आमकां आमचे भितर देवाचो मोग ओतयता. आनी ह्या मोगा वरवीं, ह्या देवाच्या मोगा वरवीं आमच्यान आतां देवाचो मोग करूंक जाता. आमच्यान देवाचें उतर आयकूंक जाता, देवाचें उतर पाडूंक जाता आनी आमच्यान आमच्या पेल्याचो, आमच्या भाव भयणाचो, आमच्या दुस्मानाचो पासून आमच्यान मोग करूंक जाता. पूण भाव भयणीनो, हो मोग आमी आपणाक ना जाल्यार आमच्यान कांयच बरें करूंक जायना. आमी गिरेस्त आसूं, आमी गरीब आसूं, अशें की न्ही की आमी गरीब आसत जाल्यार आमी सगळीं स्वर्गार वयतलीं आनी गिरेस्त सगळे इफेर्नान वेतले. हाची सजमणी कितें की आमी गिरेस्त आसूं ओ आमी गरीब आसूं, आमकां जाय देवाच्या मोगाची गरज. आनी देवाचो मोग आमचे भितर केन्ना देव ओतयता, जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता, जेजूचें उतर पाळटा आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर आमकां तो मोग ओतयता. आनी तो मोग आमच्यान देवाक दिवंक जाता, म्हणजे देवाचें उतर आमच्यान पाळूंक जाता आनी आमच्या दुस्मानाचो पासून आमच्यान मोग करूंक जाता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हे शिवर्तमान आमी आयकता, म्हणजे नियाळ कोताय गिरेस्त मनशाचें आनी लाजराचें, आमी फकत आमच्या मनान एक गोश्ट धरूंक जाय, ही ओपार जी जेजून घातली, ही फकत गिरेस्तां आनी गरीबाची ओपार न्ही. ही जावन आसा एक ओपार जेन्ना आमी जेजूक आमचो समीत देव सर्वंडार मानता, ताचे उतरा प्रमाणे चलता, देवाचो मोग आपणायता, देवाच्या मोगा वरवीं आमी आतां हें जिवीत सारता. भाव भयणीनो, हो मोग आमी आपणाक ना जाल्यार, आमी फकत धर्म करता जाल्यार, वय आमी सगळे देवस्पण करता, पूण आमी मोग आपणाक ना जाल्यार आमी केन्नाच आमचो संबंद देवाशी गोड आसचो ना, आमचो संबंद आमच्या पेल्याशी गोड जाता. देव जेजून सांगलां आमकां, आमी खरेंच ताच्या पाटलावदार जाल्यार आमी आमचो खुरीस सदां घेवंक जाय आनी ताच्या फाटल्यान येवंक जाय. खुरीस म्हणल्यार आमचो संबंद देवाशी आनी आमचो संबंद पेल्याशी. जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, आमी आमचो संबंद ताची गोड करता, आमचो संबंद आमच्या पेल्याशी गोड जातलो आनी आमी आतां दोनी मानमें जे जेजून आमकां दिल्या मोगाचे, आमचो मोग करपाक देवाचो आनी पेल्याचो, ते आमी करपाक आमी पावतले. हें करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया, हो मोग आमी आपणावया आनी ह्या मोगा वरवीं आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां, तुमच्या फॅमिलीक हांव